आता आमचो कोविड रिलेटेड प्रिपेर्डनेस आमची कशी आसा, सो त्याचो हो जो मॉकड्रिल चालू आसा. वॉट इज दीस डेटा बेसिकली जे आमकां कोविडाक लागून जी प्रिपेर्डनेस जाय आसता तेचो डेटा आसा. फॉर एक्झाम्पल आमचे कडेन बेड्स कितले आसा, ओके, आमचे कडेन आयसोलेशन बेड कितले दवरला आमी कोविडाक लागून, समज जर कोविड वाडले जाल्यार, ओके. फॉर एक्झाम्पल आमची टेस्टिंग कॅपॅसिटी आतां सद्याक कितें आसा, आमचे कडेन लॅब आसा काय ना. जर लॅब आसा जाल्यार आमचे कडेन किट्स कितली आसा, आमचे कडेन एंटीजन किट्स कितली आसा, आमचे कडेन RT-PCR किट्स कितली आसा. आणि समज सडनली जर वाडलो तर आमच्या कडेन तो फोरकास्टिंग आमी केला काय ना केला, की बाबा समज केसीस वाडले जाल्यार आमच्या कडेन ती टेस्टिंग कॅपॅसिटी आसा काय ना. ही जाली टेस्टिंग कॅपॅसिटी. समज जाल्यार ट्रिटमेंट लागले, सो कोविडाक लागून जी ट्रिटमेंट जाय पडटा ते ट्रिटमेंटाक लागून जी वखदां जाय आसा ती आमच्या कडेन आसा काय ना, आसा जाल्यार कितल्या म्हयन्या पर्यंत आसा. सो हेचो जो कॅल्क्युलेशन आसता तेच्या खातीर आमी तो एक्सेल शीट तयार केला आनी ती सगळ्याक दिला. सो वॉट सेंटर वॉन्ट्स इज बाय टुमॉरो, दॅट इज 17th आमकां तो सेंटराक डेटा दिवपाचो आसा. ऑलमोस्ट आमच्या कडल्यान डेटा आयिल्लो आसा, ते आमी कंपायल करतले आनी सेंटराक दितले. ओके, दॅट इज वॉट इज गोईंग ऑन. सो सध्या इवन स्टेट ऑफ गोवा ऑल्सो, जर तुम्ही कालचो मिडिया बुलेटिन जर पळयता जाल्यार आमच्या कडेन सध्या 12 एक्टीव केसीस आसा. कळ्ळें न्ही. एक्टीव केसीस म्हणल्यार कितें, एकदा समज कोण पॉझिटिव्ह येता तो 7 दिसां खातीर तो एक्टीव रावता आमकां आनी मागीर 7 दिसां उपरांत तो एक्टीव केस उरना. दॅट इज वॉट इज हॅपनिंग. सो आमी तो डेटा सुद्दां आमच्या कडेन आसा, आमी पळयता. आणि पॉझिटिव्ह मातशें वाडत आसा. पास्ट 3 months आमकां असो एक सुद्दां केन्ना केन्ना आमकां एक पॉझिटिव्ह येता, केन्ना 2 पॉझिटिव्ह येता, सडनली आमकां 2-3 दीस पॉझिटिव्ह येना. डेटा मागयला, सो कितें कोविड बी अशें कितें चान्सीस आसा? प्रिपेर्डनेस, दीस इज कॉल्ड एज प्रिपेर्डनेस. आमकां प्रिपेर्ड आसूंक जाय. ओके, नोबडी कॅन कमेंट एनीथिंग की फाल्यां कितें जातलें, पण कितें जातलें तें जातलेंच, पण आमकां प्रिपेर आसूंक जाय. सो दॅट दीस इज वॉट इज इम्पॉर्टंट.